आसा जी काय मुझे नावी तुम्ही मागता ते बापाता तुमका मागून धाडटा एका मोना एका काळजा तुझे नावी सोम्या आमी आयल्या भाऊ भयणीचे मुखा मेळी जेजू तुझो मधुर सांगात भोगता एका मोना एका काळजा तुझे नावी सोम्या आमी आयल्या भाऊ भयणीचे मुखा मेळी जेजू तुझो मधुर सांगात भोगता पवित्र दिशा नावान मिसाचे बलिदान प्रारंभ करूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं तुमच्या सोबे आसूं जेजू बाळकांतय म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो जेजू बाळकाक मान करूंक जेजू बाळकान आमचे वयर उतुल्ल्या सर्व कुरपे धन्यांक अर्घां दिवंक आमी संगतान आयल्या हेची वाचपां मागण्या विशीं आमकां नियाळ करूंक उलो दितात मागणें म्हळ्यार केवळ मागणें म्हणचें वा मागणें करचें न्हय मागणें म्हळ्यार देवाच्या हाजरपणांत रावचें देवाक आयकुचें देवाचो मोग सडीत कुंडायेन वळखून घेवचो हें जावन आसा मागणें म्हणून आयच्या वांजेलांत आमकां स्पश्ट कळीत जाता मागण्याचें पाळ जावन आसा शेगून कितल्या मापान आमच्या जिवितांत शेगून रुतां करता तितल्या मापान जेजूच्या मोगांत आमकां वाडूंक सुलभ जाता देखून आमच्या जिणयेंत देवाक लागीं सुरूंक ताच्या आसरपणांत रावूंक ताच्या मोगांत दिसपडते वाडूंक कृपा ह्या प्रत्येक रितीन ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया थोडो वेळ मौन रावून सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया संगत म्हणया हांव भक्ती सदा देवाक आनी तुमकां भयणीनो सरू संतां मनाची तुमकां वायट धरून आनी बरें सडून हांवें सैती पातकां केलें ओमचो अपराध व्हड अपराध सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक ते खातीर आमच्या सुरेस्परात देवा लागीं सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्राप्तुयें प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता ह्या जिवितांत ताची कोटसाण साकून दादोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेल्या संतोषाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां पावय म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जीत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना
आमेन. साम पावलून कोरिंतकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत ते वाचप. भावा भयणीनो, म्हजी लिपीसाय तुमी सोसून वेल्ली जाल्यार दया करून म्हजे इल्ले सोसून व्हरा. तुमचे विशीं देवाक आसा तसलेच उर्बा म्हाकाय आसा, कित्याक हांवें तुमकां एक दादल्या लागीं लग्न कर दिल्यांत. एक आपूट आमकारी बरी तुमी क्रिस्ताची पतीन कर ओपून दिल्यान. पूण सर्पान आपल्या कापाटीपणान येवेक नाडली तशेंच तुमची मनाय आठ आलोचनांनी भरून पाड जाती आनी क्रिस्तातय सदे आनी समर्पीत जिणेतावन तुमी पयस सरशात म्हूण म्हाका भिरांत उठल्या. कित्याक कोणी एकलो येवन आमी परगट केल्ल्या जेजू बदलाक दुसरो एक जेजू परगट करीत जाल्यार, वा तुमी येदोळ घेतलेल्या आत्म्या बदलाक दुसरोच एक आत्मो दिवंक सोदता जाल्यार, वा आमी तुमकां परगट केल्ले सुवार्ते बदलाक दुसरीच एक सुवार्ता तुमकां दिवंक प्रयत्न करता जाल्यार, हे सगळे तुमी सोसून व्हरत्यात. आपूण श्रेश्ठ धर्मदूत म्हूण लेखतल्या प्रास हांव कांय ल्हान म्हूण म्हाका दिसना. हांव एक व्हडलो प्रसंगदार न्हय जावंक पुरो, पूण जनवायेन हांव कितें म्हणो सक्कड विशयांनी वा संदर्भांनी हांव कसलो म्हूण हांवें तुमकां रुजू करून दाखयला. देवाची सुवार्ता फुंक्याक तुमकां परगट करून तुमकां वयर काडचे खातीर म्हाकाच हांव ल्हान करून घेतलो. हातूंत म्हजी कांयपुणी सूख आसा. तुमची सेवा करच्याक हेर पवित्र सभांच्या कर्सार जिवन हांवें अडचण्याक घालो. तुमचे मदें आसतना कर्साक म्हज्या हातांत कांयच नासतना हांवें गरजेन पडलो तरी तुमकां कोणाकच हांवें त्रास दिले ना. कित्याक मासेदोनियांतावन आयिल्ल्या भावांनी म्हज्यो सगळ्यो गरजो सुदारसिल्ल्यो. खंयचेय भाशेन हांव कोणाकी एक वजें जायनाशें हांवें सत्रायक धरल्या आनी फुडेंय हांव धरतलो. म्हजे थंय आसा त्या क्रिस्ताच्यान हांव सांगता, आख्ख्या आकायान ही म्हजी वडवीक लिपोवंक कोणाकी तांगचें ना. आनी कित्याक हांवें तुमचो मोग करिना म्हणून गाय, हांव तुमचो मोग करता म्हूण देव जाणा. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडुकार. सगळ्या तुझ्या कामांनी सर्वेस्परा तू नीतिवान आणि विश्वासी. सगळ्या तुझ्या कामांनी सर्वेस्परा तू नीतिवान आणि विश्वासी. सगळ्या मुझ्या काळजा सर्वेस्पराक हांव अर्गां दिता. जमलेल्या भक्तिवंताच्या सभेन तुका हरसिता. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेष्ठ आनी वर्ती तातूंत आनंद भक्तेल्यांनी तिनी आळची. सगळ्या तुझ्या कामांनी सर्वेस्परा तू नीतिवान आणि विश्वासी. वर्ती आनी महिमेची कृत्यां ताची नीत ससनाक पळटा. आपल्या विस्मित कार्यांचो तो आमकां उगडास हाडटा. सर्वेस्पर जावन आसा कनवाळो आनी मोगा. सगळ्या तुझ्या कामांनी सर्वेस्परा तू नीतिवान आणि विश्वासी. सगळ्या तुझ्या कामांनी सर्वेस्परा तू नीतिवान
आणि विश्वासी. Alleluia, 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 Alleluia. तुमका मेळ्ळा तो आत्मो, तुमका देवाची भुरगी करता आणि देवाक आब्बा म्हणची बापा म्हणून उलो मारीशी करता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्व स्फोट तुमचे सोवे आसू, तुमच्या येसुवे आसू. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही मागताना अनभवरत्या बरी जायते बडबड नाकात. यथेष्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हणून ते चिंतात. तुम्ही तांचे बरी करी नाकात. कित्याक आपणा लागीं मागच्या आदींच खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. तर तुम्ही अशें मागा, आमच्या बापा सर्गीच्या, जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावं तुझे नाव, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचे सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव, तशें आमची पातकां बक्षी. आमकां ताळलेक व्हरी नाका आनी कोट्यांत धांवन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात, तर तुमचो सर्गेचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षोंचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वकली तुका क्रिस्ता. जेजू बाळकाताई मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मागण्या विशीं आज आमी नियाळ करता. आमी जाणाव मनीस कूड आनी आत्मो. केवळ कूड जाल्ली मात तर हांगासर येवची गरज नासली. पूण मनीस कूड आनी आत्मो कशी कुडीची जतन आमी घेता, तशेंच आत्म्याची जतन घेवंक जाय. ही उर्बा, ही ओडणी देवा थंय आम्हा सर्वां आसा. देखून आयच्या वांजेलांत आमी पळयता शिसांक ही उर्बा आयली, ही ओडणी. देखून शिस्त जेजू सरशी येवन आमकांय मागोवंक शिकय आनी जेजू तांकां एक तोंडपाशी मागणें शिकयता. सदांच आमी ते म्हणटा, आमच्या बापा म्हणलें मागणें. मागण्यांत ती मुस्तो अंत आसात. मागणें म्हळ्यार केवळ मागणें करचें वा मागणें म्हणचें न्ही. मागणें म्हळ्यार देवाच्या मोगार पडून ताच्या मोगा मेळीत निरंतर हाजर जावचें. मागण्यांत ती उंचलो अंत आसा. तशें म्हळ्यार मागणें म्हळ्यार मोग करचो. मागणें म्हळ्यार चिंतचें वा चडीत उतरां वापर बडपडचें न्ही. बगार देवाच्या हाजरपणान सदांच रावचें जावन आसा मागणें. मागणें देवा लागीं उलोवचें गरजेचें खातीर. ह्या मागण्यांत जायत्यो संगती आसात, पूण हातूंत प्रमुख स्थान घेतात शेगूण. मागण्याचें पाळ जावन आसा शेगूण. बरे गूण, बऱ्यो सवयो, बरी चिनी साल आमी वापरता तर, आमचे थंय आसा तर
देवा थंय सडीत लागशिल्ल्यान तसो मोग अनुभव करूंक आमकां साध्य जाता. देव एकलो बरो जाल्ले वरवीं देव आमी म्हणटा सर्व शेगुनाचें मूळ. कितले चड शेगून आमी रुतां करता तितले चड मापान जेजूच्या संबंधान आमकां वाडोवंक साध्य जाता. नैतीक तशेंच सुगुणांनी नटयिल्लें जिवीत मेस्तीक अनुभोगाक गरजेचें म्हूण साबार सांत सांतणींनी आमकां शिकयलें आसा. हे शेगुणा पैकी 3 प्रमुख शेगून मात आज तुमच्या मुखार दवरता. पयल्यान पयलें इश्टागात. इश्टागात मागण्यांत आसूंक जाय, कित्याक वाडनांतलो संबंद मागण्याचो संबंद जायना. केवळ निरंतर संबंध मात्र आमकां देवाच्या हासरपणान जियोंक आदार दिता. आनी ह्या संबंधांत पोंत ना, पोंत आसच्या संबंधांत वाडावळ ना. ह्या मोगान दाबाव ना, दाबावाचो मोग आमी जाणाव सडीत दीस वा तो शाश्वत उरना. ह्या मोगांत नीज संबंध आटापून आसा. देखून जेजूक बापा थंय असलो एक निरंतर संबंध आसलो आमी पळयता सुरवेर तावन अखेर पर्यंत. जावं पुरो मिसांव सुरवात करता आसतना वा मिसांवा वेळार, कश्टां वेळार आनी तशेंच कुर्सा वेळार कुर्सार काळटा आसतना हर एका वेळार बापाचो संगात जेजून सोदलो आनी ह्या मोगांत बापाच्या मोगान जेजू सदांच रावलो. आनी हो संबंध केवळ थोड्या दिसाचो मात्र न्ही, निरंतर बापा थंय आसलो आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. दुसरें जावन लन्विकाय. अवेलाची सांत तेरेज म्हणटा हो शेगूण जावन आसा मागण्याक बुन्याद. देव लन्विकांक लागीं आसा म्हणलें दाखले पवित्र पुस्तकांत जायते आसात आनी देव खलत्यांक सदांच वयर उबारता. कोण एकलो व्यक्ती आपणा थंय आसलें तें उणेपण वळखून घेता. कित्याक आमी जाणाव बरोल्ल्या कोपांत सडीत बरोवंक जायना. खंयसर एकलो ताचें उणेपण वळखून घेता, ताचें थंय नवेसां वाडोवंक वा ताचें थंय आनीक चडें बरें करूंक ताका साध्य आसा. आनी ह्या रितीन आमी 2 रितीची जन्माय आमी जोडून घेता. पयल्यान पयलें देवाचें वर्तेपण आनी काकूळट आनी दुसऱ्यान म्हजें हस्कतपण आनी पाक्केपण ह्या लन्विकायेच्या शेगुना मुखांतर आमकां वळखून घेवंक साध्य जाता. अवेलाची सांत तेरेज हो शेगूण तिणें तिच्या जिवितांत प्रमुख जावन घेतलो. देवा मुखार आनी हेरां मुखार हांव कितेंच न्हय म्हणल्या चिंतपांत जियेली. आपूण एक वापान उडयता तसल्या वस्तू बरी. आपूण सगळां प्रास कनिश्ट म्हणलें चिंतप तेचे थंय सदांच सुरूत जाल्लें. आपणाची देणी तालेंतां देवाची काणीक शिवाय म्हजें म्हणलें कितेंच ना. देवाच्या हातांत हांवें खातीर देवान म्हाका तें खंयच्याय रितीन वा कशेंय तें वापारीत. आपूण सकाळीं फुलोवन सांजेर सुखच्या त्या तना बरी. आपणाची सूख नासता हेरांनी निंदा करतना सयत मौनाश्चांत लन्विकाय ओंदून आसा वा लन्विकाय आटापता म्हूण ती तिच्या पत्रांनी बुकांत ती स्पश्ट रितीन कळीत करता. तिच्या जिवितांतले एक घडी तुमच्या मुखार दवरता. जेजूचें सांत तेरेज वा अवेलाची सांत तेरेज बांदपा बांदूंक एक बांदाप उबारूंक ती एका जाग्यार तावन आनी एका कावाक ती पैन करता. अशें कडवार पैन करता आसतना ती वयर तावन सकला पडटा आनी त्या वेळार जेजूक ती एक सवाल करता. हांव तुजें काम करूंक वेता. तुजें काम करूंक वेता आसतना म्हाका कित्याक कश्ट, म्हाका कित्याक ही शिक्षा. आनी त्या वेळार जेजू तिच्या मतींत एक जाप दिता, हांवें म्हज्या इश्टांक हेच रितीन पळोवचें. आनी त्या वेळार तेरेज प्रती जाप दिवन सांगता, देखूनच तुका थोडेच इश्ट आसात. कश्टा मुखांत वा कश्ट संकश्टांत देवाचें हासरपण वळखून घेवचें. कश्टां वा सुखांत ताचो मोग ताचो सांगात सदांच आसा म्हूण वळखून घेवचें जावन आसा. ह्या लन्विकायेच्या शिगुणांत आमी जोडूंक शकता. आनी तिसरें जावन आसा मेकळेपण, आमी डिटॅचमेंट म्हणटा. हो शिगूण दुबळे कायेच्या स्पिरिताचेर ओंदून आसा. सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या मनान देवाचो मोग करचो.
तेरेस म्हणतात ज्या संपूर्ण कायेच्या वाटेच्या बुकांत देवाच्या मोगाच्या संबंधाक आडवेच्या सर्व संगतीताव आमी मेकळे रावचे जावन आसा वो मेकळेपणाचो प्रमुख शिगून ग्रेस्त काय मान पदवी दिरवी पुजोवन देवर्तेल्यांक देवाचे रास जोडूंक कश्ट पूण हे सकट सांडून जो कोण मेकळे रावतात तांकां सर्गी दिरवे लाभतेली म्हूण ती स्पश्ट रितीन कळयता दुबळी कायसू स्पिरीत मागण्याची बुन्याद आनी सगळ्या शेगुणाची जर जावन आसा मागण्या शेगुणी वाडावळीक रजाना हेर संगतीक रजा आसा पूण मागण्याक रजाना एक निरंतर पॉयन कोण शेवट जोडूंक निर्धार घेता तो ताचे जिणयेचें पॉय सुलभायेन पावूंक शकता संवसारी संगतीन आमी पळयता कित्याक आमी फळ मेळना खंयच्या संगतीक आमकां फळ मेळना आमी निराशी जाता आनी आमची आशा आमी सोन सोडता आमी अखेर जालें म्हूण चिंता पूण कश्टामध्ये केदाळा एक निर्धार डिटर्मिनेशन हो निर्धार आमी घेता त्या वेळार मात्र आमच्या जिविताचो शेवट आमी जोडूंक शकता देवाच्या कृपे आनी मोगातावन आमी सदांच सांगाता आसता देखून निश्चित दृढ निर्धार आमी सदांच करूंक जाय तर मागण्यान केवळ मागणे म्हणचे वा मागणे करचे मात्र न्ही मागण्यान सदांच देवाच्या आजरपणांत रावूंक ताका आयकूंक ताची खुशी जाणा जावं ताच्या वाटेन चलोवंक आनी सडीत जावन बरें शेगून आमच्या जिवितांत वृता करूंक तसोच आदार करपा तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर उंड्या आनी वैना रुपार करूस हजर जाता आसतना ती कृपा आमी मागून घेवया आमेन. बापा काणीक आमची तुका भेटून दिता मोगान तुवा स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता तुजे मुखार येता सर्व समर्पिता उड्या वैना सोवे आमकां सास भेटयता बापा काणीक आमची तुका भेटून दिता मोगान तुवा स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता. भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेतार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे मन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमीक जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हूण ताणें सुदार म्हणून आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता थंय देणी दयाळपणे मानून घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नफें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोय आसूं आमची कळसां उबारुये आमी तिसरे सुवातेर उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवसूये वैशानी करून फो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदोनी तेचो आनी आमच्या फायदे आसूं ह्या तुज्या आनंद शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलाय पथकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो थाराव करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कारमरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपलें हात विस्तारून
ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवन पावन उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान मुसर्गी तुका ची ची सर्वेस्पराचें नांव आयकता तुका ची मुसर्गी तुका ची ची. बापा क्रूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, कदेन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस केयात आनी कायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस केयात आनी अंतले पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस मनशा पासून तें वारूतलें, ही म्हज्या उगडासाक करा. Bavarta sogot pergatoye. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पूर्वी तुवे आमच्या सोडला सोमिया, सोचराचा सोडतारा आमची सडवणूक श्री ख्रिस्ताची जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कुडानी रगत सेवतल्या आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुजे भव्य सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिडे पावल आमचे गवळी बापा, आनी सगळे येजकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्ल्या सर आमच्या बाबा भयणीची कावकुळट कर. तांकां आनी इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेसाची दये कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती सांजुजे तिसोपती बागेवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी कमान उरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू हुतय पवित्र आत्म्याच्या एक पावना सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी सर त्या सभा सांगता का जिथून शिकयल्ले प्रार्थन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी सदा सदा खुशी संसारात आसा. आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सगळ्या शिक्षा तशें आमची पातकां भोगूस आनी आमकां काडलें पडोवंक दिवं नाका. पूण वाडलांतल्या आमकां
सर्वेस परा सर्वायठांतले आमकां निवार देखणुयेचे वेतान सवस कायम कांदी सिरगेंचे बाग आनी आमच्या सुडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन एकतल्यांक आमकां त्योदारका कुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय कित्याक सोडटी पदवी महिमा तुजी ससना सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे निर्णय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एक कोटान सांबाळ तुजी आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवय असो एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळये संसाराची पाप करतली देवाची संसाराची पाप करतली आमची काकूच कर देवाची संसाराची पाप करतली आमकां शांती दी ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक कापयल्ली आमी सर्व सुबाकी सम्याचे जितेची काफोना मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता हांव सर्व वस्तूंपरास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतान घेवंक आसा ती तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे ताव केदेकून हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिना आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या कळसार व्हड त्रिकाळ राखून आसात Tato Kiting spukim suna Makasit magtato Kiting stanim suna Jesu tuja Putra prakar जीवच्या काशीता आमचे आत्मे तानिल्यात आमचे आत्मे भुकेल्यात जेजू तुका सेवच्या काळजांत व्हड त्रिकाळ राखून आसात हुंडो तुवें मोडलो मा santo podolo calcitlo dataros rekesaishi kelo Jivit
आमचे आत्मे ताणिल्यात, आमचे आत्मे भुकेल्यात. जेजू तुका सेवच्या काळजाम व्हड त्रेगान राखून आसा. आमची आत्मे ताणिल्यात, आमचे आत्मे भुकेल्यात. जेजू तुका सेवच्या काळजात व्हड त्रेगान राखून आसात. प्रार्थुयें. प्रिथिवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी तेंबी मोठे म्हूण तुवें येवचिलें. या तुझ्या मोगाचे येवजेने पासून उदिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटपलेली तुझे सडवून सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागतां. हे आमी मागतां तुझ्या पुता जेजूचे नफें. सर्वेस पौर तुमचे सोफे आसूं, तुमच्या सोबे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. आमेन. वसून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे बुडुका. मोगचनो तुमकां सुमेस्तांक आमी कर्मेलीत याजक एका पुरबायेचो दीस मागता. ह्या हप्त्यांत जुनाच्या 20 आनी 4 तारखेर स्नानदातर बागेवोन जुआंच्या जल्माचो दाबाजो पातोळ्यांचे फेस्ते म्हणटा आमी. जुनाच्या 20 आनी 9 तारखेर ब्रेस्तार सान पेद्रू आनी सान पावलो आपोस्तलांचो दाबाजो. जुलय म्हयन्यांत हांगासर पयल्या ब्रेस्तारा भुरग्यां खातीर आनी तिसऱ्या ब्रेस्तारा पिडेस्तां खातीर 9 उपरांत विशेष मागणी आनी बेसांव आसतलें. जुलयच्या 16 तारखेर आमी कार्मेल सायबिणीचें फेस्त संभ्रमता. हाका आमी बेंतिणीचें फेस्ती म्हणटा. ह्या फेस्ताक तयारी जावन 9 दिसांची नोवेनां हांगासर जुलय 7 तारखेर तावन सुरू जातात. नोवेनाच्या मिसांचो विवळ आमी येवच्या ब्रेस्तारा तिळसितल्या. देव बरें करूं. नोवेना खातीर दिंबी मोडया. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो मुसो संतोष म्हणटा सोमी. सरतराच्या गळसांनी तो मनशाक पावलो. पिडागून कर दैवीक वैस म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेनाऱ्या शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशाच्या सर्व गजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा, कितलें चड तूं म्हाका मान करताय, हांव तुका आशिर्वाद दिता.
थोडो वेळ मावून रावून आमची सर्व त्या सवां जेजू बाळकाक समर्पून दिवया. हांगासर सबार क्रिस्तांव तशेंच अक्रिस्तांव भाव भयणी येवन तुमच्या मागण्यांत आमचोय उगडास काडा म्हणून सबार जाण येवन सांगतात. तांचे पासोती जेजू बाळका कडेन मागया. आमी कोणाक मागण्याची सकत बसयल्या तांचे पासोती मागया. प्रत्येक रितीन मणिपुरांत शांती समाधान आसा करून आमचो सरकार आसा करसून दी म्हणूनय मागया. सबार क्रिस्तांव तशेंच अक्रिस्तांव लोक कश्टून आसा, निराश्रीत जाला. आमच्या कुटुंबांनी अस्पत्र्यांनी सबार लोक विविध तराच्या पिडेनी कश्टून आसा. तांकांय तांची पिडा सोसूंक तसो जेजू ताका आदार आनी सकत दिवं दी म्हूण मागया. आनी आमी हांगासर सबार त्या सामां घेवन आयल्या भवर्तांत काळजाच्या गुंडायतावन जेजू बाळकाक भवर्तान उपसून दिवया. जंय दोग वा तेग म्हजे नांवे मागणी करतात सांगाता आसात थंयसर हांव आसा म्हणल्यार भावार्थान मागया. खंडीत जावन तो आमकां आयकतलो. सांगाता म्हणया, हे भगेवन जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडाप केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांवां दिवंक उखल्लो आसता. तुका पातयेनी उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मोरी कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ ज्या कुशीचे जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ह्या जपांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेसार काळजांचेर एक आकुर्ती दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता. जितले बिरमोदीन बरयले मोवाळ काळीस इतल्या तरेगार मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी रासपण कुमोग आनी बुसावान आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळकान आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर केल्ल्या सर्व उपकारांक काळजांत हांव अर्गां दिवया. अर्गां दिवन सांगता म्हणया, ए बो उदार बाळूक जेजू, तुज्या मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या त्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत. तुजी कळनातली दैवीक मस सोडून दीत. स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू. आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो
आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळे जी येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमी ताची बरी तो आमची बरी जालो. आमकां वयर उबारो तो पाताळाक गेलो. पातकांतल्यान सुटोवच्या बलयेची शेळी जालो. देवपणांत वाटो दी मोगी जावन आयलो. जेजू बाळका लाली माता तुज्या सैमार बदल आमकां. जेजू बाळका लाली माता तुज्या सैमार बदल आमकां. मुगाळ पुत्रा सुवे हांव कार मोरया आशिर्वाद दी.